गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापशांय रस्ते सोडल्यात खणून, नळाची पायपलायनां उडयल्यात फोडून. सरकारी खात्याचे एकमेकाक ना सोयर सुतक, थळावे फुरियोज. कुडचडच्या नंदा लेकाचो राष्ट्रीय रामसार वेटलँड प्रिझर्वेशन प्रकल्पात आस्पाव. गोंयांतल्या संवेदनशील रान वाठारांत रावपी लोकां खातीर नेम करात सदळ. मुख्यमंत्र्यान मागले केंद्रीय मंत्र्याकडेन. अस्नोडा एकदम चल्ल्यात भौशीक कामां, खणिल्ल्या रस्त्याक लागून पातळा धुल्ल. फोंडकुलाचे जाल्यात स्पीड ब्रेकर, पळयात आखो देका हाल. सोऱ्याच्या घोटाळ्यांतलो आपान वापरलो पयसो, एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटाचो आरोप. गोंयचे वेंचणुकेंतलो घोळ आपान दिला स्पश्टीकरण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकाराच्या विविध खात्यांचे एकामेकाक सोयर सुतक ना हे ह्या निमतान परत एकदा लोकांमुखार येवपाक लागला. म्हापशा रस्ते खणून सोडल्यात, त्याच वेळार नळय सुके पडल्यात. रस्ते खणटना पायपलायनी फोडून उडयल्यात. थळावे अर्थातच फुरियोज जाल्यात. थळावो अदृश्य रुपान वावुरता जाल्यार खबर ना, पूण सहसा तो अशा वेळार रस्त्यार दिसपाक जाय तो दिसना. लोकांनी तर म्हापशेचो आमदार जोशुआच्या घरार मोर्चा व्हरपाची तयारी केला. पळयात पुराय बातमी. 8-10 दीस जाले आमच्या वाड्यार उदक ना. आमच्या वाड्यारूच न्ही, हे जे जे खंय खंय खणटात थंय ते प्रॉब्लेम क्रिएट करतात. आम्ही पीडब्ल्यूडीत गेले, पीडब्ल्यूडी म्हणतात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे काम. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेले ते म्हणतात पीडब्ल्यूडीचे काम. म्हणून दोघांकूय आम्ही आज हांगा हाडला. पीडब्ल्यूडीचो मनीस आसा आणि इलेक्ट्रिसिटीचो मनीस आसा, दोघूय आसात. आणि हे जाले 1-2 दीस न्ही, 8-10 दीस जाले उदक ना. 1-2 दिसान प्रॉब्लेम सॉल्व जाता जाल्यार बरें आहा. हो प्रॉब्लेम आज इतले दीस जाला, मग त्या तिडकीन खंय आम्ही कोणाक तरी कायदो हातात घेऊन कोणाक मारलो. फाल्यां पुलीस म्हणून का तुम्ही कायदो हातात घेतला. अरे कायदो हातान घेवपाक तुम्ही आमकां लायता. म्हणजे तुम्ही आमकां जर कायदो हातान घेवपाक लायता आसत जाल्यार आम्ही निश्चित कायदो हातात घेतले. आमचो MLA न्हिदला घरा कडेन, ताका काय पडोकूच ना. खंय कितें चल्ला, खंय कितें ना, खंय खणला, ते लोकांक उदक येता काय ना तेणी केन्नाच कोणाची खबर घेवंक ना. वाड्यारूय तो केन्ना वचोंक ना MLA आमचो, कळ्ळें. आनी कितें करता हांव नकळो. म्हापशांत चडान चड प्रॉब्लेम जाल्या. आता फाल्यां संडासाचे जे उदक आसा तेंचे सुद्धा फाल्यां आता ते खंय खणटात, कितें खणटात. पीडब्ल्यूडी म्हणटा हे पायपा घालता भितर आनी आमचे उदकाची पायपां फोडटा. आता हे कोणाची पायपां फोडटा ते तेंच्यांनी वास्तविकता आमदारान जे स्पीकर डेप्युटी स्पीकर तेणे वांगडा बसोवन ते मिटिंगी घेवन आपलो एक मनीस हेंच्या वांगडा दिवपाक जाय. समज कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार हो मनीस बाबा धांवतलो, पीडब्ल्यूडीत वयतलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात खंय वयतलो, ते तेणी करपाचें. आमचें काम न्ही. आम्ही तुमकां निवडून दिल्या, हे काम तुमचे, हे काम आमदाराचे, हे काम त्या मंत्र्याचे. या संबंधित मंत्र्यान जर काय ऍक्शन घेवंक ना जाल्यार आमकां मोर्चा जोशुआच्या घरा कडेन काडचो पडटलो. उपरांत रातचे 3 जायसर 4 जायसर फक्त लेबर असतात त्यांचे. कॉन्ट्रॅक्टराचो एक मनीस नसता. कसलो इंजिनियर नसता, कोण नसता त्यांचे. ते सगळे सुशेगाद न्हिदलेले असतात आणि लेबर बाबडे काम करतात. त्यांना ते हेजे मशीन दिलेले असता हे करपाचे, माती हे करपाक. ते मारीत रावतात, ती पायपां फोडटात, कितें फोडटात त्यांना पडलेले ना. तर ते आपल्या वेजीसाचेर काम करतात. आमकां डेव्हलपमेंट जाय. अंडरग्राउंड केबल, इलेक्ट्रिसिटी केबल गरजेचो आसा, आमकांय कळटा ते. परंतु ते काम करता आसतना दुसरे कडेन डॅमेज जाता हे पळोवपाचें काम कोणाचें? आमचें. जाल्यार तुम्ही ही पदां देवया, आमकां थंय बसयात, आमी करता. आमच्या कडेन कोण मनीस येतात ते आमी पळयता. आमी 3 दिसां पयलीं हांगा काम स्टार्ट केलें, HVD मेथड, ड्रिलींग मेथड. बट हांगा आतां सकयल्ल्या लोकांक उदीक येयना म्हणटा, बट उदीक 10 दीस जाले येयना म्हणटा ते. आमी 3 दीस काम केलें. बट आतां ती हांगा भायर कितें दिसता, आमी आतां ते ओपन करून पळयता, ते कट करून टेस्ट करता उदीक येता काय म्हणून. हांगा उदीक येयना जाल्यार मागीर फाटीं प्रॉब्लम आहा, तो आमी रिपेर करून दितात जाता इतले बेगीन. नाले पायपलायन सोडून दुसरा पायप घालून बायपास करून दिता. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. बागात पार्किंग एरियेतल्या टॉयलेटींनी कपडे विकपाची आणि टॅटू काडपाची दुकानां घाल्ली.
गोवा 365 फाटल्या सप्तकांत ताजी स्टोरी दाखयली. त्या उपरांत थंयची दुकानां सगळीं गायब जाली. पळयात आमचो रिपोर्टर समीप नार्वेकाराचो फॉलोअप. चार दीस पयलीं आमी गोवा 365 एक न्यूज हायलायट केली, एक रिपोर्ट हायलायट केल्लो जी युनियन मिनिस्टर ऑफ टुरिझम सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंडेड थ्रू स्वदेश दर्शन स्कीम बागा पार्किंगेन हांगासर वॉशरूम, टॉयलेट कम चेंजिंग फॅसिलिटी, ड्रिंकिंग वॉटर फॅसिलिटी बांदलेली हांगासर. आनी हांगासर टॅटू शॉप, क्लॉथिंग शॉप हितून एनक्रोचमेंट केल्ले. ही आमी न्यूज हायलायट केली, बरीच व्हायरल जाली, खूब तेजेर इम्पॅक्ट जालो, खूब जाणांनी रिएक्शन दिले. आयज सकाळी ही शॉपां हांगासरल्यान क्लियर केल्ली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासरले क्लॉथिंग शॉप, फाटले टॅटू शॉप, फाटले टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटरान येवपी आयस्क्रीम पार्लर आनी थंयचो गाडो आयज बंद जाल्लेले आसा. आतां म्हत्वाची गजाल अशी, ही फक्त आतां एक्शन जाला ती फक्त आय वॉच, फक्त दाखोवपाक बाबा आमी कितें एक्शन घेतला म्हणून. आतां प्रश्न कसो, व्हायरल जाला म्हणून हांकां कितें वयल्यान ऑर्डर येयला काय हेंच्यांनी स्वताहून काडल्या का परमनंटली बंद केला हें अजून काय कळोंक ना. म्हटल्यार अशें जावंक जायना कितें हें जें चल्लां पळय हें दोळ्यांक पानां पुसपा सारकें. आतां म्हत्वाचो गजाल कितें, हेज्या फाटल्यान वाली कोण हो अजून म्हत्वाचो प्रश्न. आनी हेजेर टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे जबाब दिवंक जाय. हो चलयता तांकां परमिशन कोणी दिलें, हे जे भाडे घेताले कोण खातालो, खंयच्यान पयशे वयताले, खंय फेराफेर जाताली. आतां आमी आसात तो भितर ज्या वॉशरूमचो कॉरिडॉर आसा, वॉशरूम टॉयलेटीचो जो कॉरिडॉर आसा जितून हे शॉपांनी टॅटू शॉप घातलेले. ही तुमकां जी बॉर्डर लायन दिसता ही इतकी बॉर्डर लायनी मेरेन कपड्याची शॉप आसली आनी हांगासर म्हणटाच्या फुडें टॅटू शॉप आसले. आनी तुमी हांगा पळयात, this is the drinking water facility they had a shut. आणि इतकी स्टेट ऑफ आर्ट फॅसिलिटी हांगासर मिनरल उदक पिवपाक मेळटालें एट व्हेरी लो कॉस्ट. हांगासर टुरिस्टांक कॉइन घालून उदक पिवपाक मेळटालें, कार्ड लावन उदक पिवपाक मेळटालें. हांगासर स्कॅन QR UPI स्कॅन करून उदक पिवपाक मेळटालें. इतकी बरी फॅसिलिटी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान दिल्ली. आतां आमी जेन्ना इम्पॅक्ट केला तेन्ना तुमी पळोवंक शकता हांगासर कशें क्लीन दिसता तें आसा. आता आमची मागणी एकूच आसा, टुरिझम मिनिस्टरान हाचो जबाब दिवंक जाय. बाबा हे तुमी कोणाक दिल्ले, भाडे कोण घेतालो, जे पयशे खंय वयताले, तुमकां टुरिझम मिनिस्ट्री घेताले काय आनी कोण खातालो, हो व्हडलो मुखेल प्रश्न आसा. आनी आमी हाचेर फॉलोअप करीतच रावताले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केपेच्या नंदा लेकाचो राष्ट्रीय रामसार वेटलँड प्रिझर्वेशन प्रकल्पांत आस्पाव जाला. नंदा लेक वेटलँड प्रकल्प म्हूण घोशीत केला. गोंयांतल्या संवेदनशील रान वाठारांत रावपी लोकां खातीर नेम थोडे सदळ करचे अशें मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्या कडेन मागलें. नंदा लेकच्या रुपान गोंयाक हो पयले खेपे मान फावो जाला. कुडचडेचे हे तळे गोंयची पयली रामसार सायट म्हूण नोंद जाल्या. नॅशनल लेव्हल सेलिब्रेशन ऑफ वेटलँड्स डे निमतान हे तळे रामसार सायट म्हूण जाहीर केले. त्या निमतान कुडचड्याक घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव, अश्विनी चौबे हाचे सयत गोंयचे मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यानय हजेरी लायिल्ली. गोंयांत CRZचे नेम 100% पाळटात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे माचये वयल्यान सांगले. गोवा के सभी जो वेटलैंड प्रेमी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे देश भर में वेटलैंड में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है. एक ने तो कहा कि अप्रोक्सीमेटली द 250 किलोमीटर्स ऑफ द सॉल्ट लेक इन राजस्थान, हमारे पूरे गोवा के लेंथ है द कोस्टल बेल्ट इज 140 किलोमीटर्स ऑफ द एरिया. पूरे स्टेट की कोस्टल लेंथ अप्रोक्सीमेटली द 3702 किलोमीटर्स हमारे स्टेट का पूरा स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द एरिया है. मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं, इतना होने के बाद भी वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फॉरेस्ट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर sea level which is in CRZ management, which is in rules and regulations 100% followed in the state of Goa. और मैंग्रोव्स के बारे में बात करते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट के बात करते हैं, which is again the ESZ की बात करते हैं.
इसका सब यानी पूरा एक्चुअली एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, इसकी सबकी चिंता हम हमेशा के लिए करते आए हैं, इससे आगे भी करते रहेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत हम रिलैक्सेशन मिनिस्टर साहब से हमेशा के लिए मांगते आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमारे ढेर सारे लोग जो एक्चुअली द फॉरेस्ट ट्राइब्स लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, इसके लिए हम थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हमेशा के लिए नहीं। फॉर लास्ट 3 साल से मैं और हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर कंटिन्यूसली आस्किंग द रिक्वेस्ट, and it is to give the relaxation, not to do the जो within the parameters में जो है, इसके लिए हमारी कोशिश रहती है। Approximately there are the 99 villages which is comes into the ESZ. It is an environment sensitive zone area में आता है, और इसके लिए हम रिलैक्सेशन हमेशा लिए मांगते आ रहे हैं। Not created by us, but it has been protected for generations together, creations by them, where I think today, as all of us, have to be part of its protection. And looking forward on this system, we feel sometimes, why do we have to notify them? Why do we have to protect them? But what has happened is we have realized that over a period of time, we, as rightly pointed out by the speakers ahead of me, that we are becoming more than the environmental angle. As WRD Minister has said, that today, when we had so many bird species, it is declining. And for that is the very same reason, is because we have to protect and notify wetlands in the entire country. दिसाच्या निमित्तान गोंयाक आमकां फावो जाल्लो मान आसा। आज जवळ 70 ते 75 रामसर सायट्स आसा, रामसर सायट्स आसा पळय ताजे मॅनेजर्स आज गोंयांत आयिल्ले आसात। कालच्यान तांचे हांगसर वावर आसा आनी तांची कॉन्फरन्स हांगसर आसा। सो नक्कीच न्हय फक्त एनवायरमेंटच्या निमित्तान किंवा नजरेन, पण एकंदरीत सगळ्या ज्यो घडणुकी आमच्या गोंयांत घडटा तातूंत भितरली एक प्रमुख अशी घडणूक अशें म्हाका तरी मनाक दिसता। दोस्तानो, ह्या निमित्तानच हांव श्री काबराल हाजी मना पासून तुस्त करता आनी शाबासकी दिता की तांचे नंदा लेक नांवाचें नांव पळयात तळ्याचें, सुंदर नंदा लेक। ते सुंदर अशें तळें जें आसा पळय, विस्तीर्ण अशें तळें जें आसा पळय, हें तळें रामसर यादीत समावेश करपा समितीन तांणी पुढाकार घेतलो। पुढाकार घेवचे पयलीं आपले गांवचे सगळे लोकांनी तातूंत सहभाग घेतले, सभे करून घेतले, तांचे विश्वासाक घेतले, तांची मान्यता घेतली। हांव 1-2 मिटिंगी आयलो हांगसर, आनी ते मुळे आज आमचे गोंयच्या वतीन म्हटल्यार प्रातिनिधीक नंदा लेक आसा पळय ही पयली सायट जावन आसा रामसर। गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी। पुराय गोंयांत सद्याक खणून दवरिल्ली उदरगत पळोवपाक मेळटा। एकाच वेळार एकाच वाठारांत वांगडाच कामां चल्ल्यांत। पीडब्ल्यूडीचे नियोजन शुन्यतेक लागून लोकांक मात भोगचें पडटा। अस्नोडा दिवचलचो हायवे रुंद केलो खरो, पूण कांय कडेन स्पीड ब्रेकर ना, कांय कडेन फोंडकुलाचे स्पीड ब्रेकर जाल्यात। पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट। आम्ही सध्या उभे आसात अस्नोडा बिचोली स्टेट हायवे। थोड्या दिसा पयलीं हो रस्तो जाल्लो आनी बऱ्यापैकी रस्तो आसा, मोठो बी वायडूय केल्लो, पूण हांगा डिवायडर अजून जावंक ना। डिवायडर जावपाची खूब लोकांची मागणी आसा, पूण आतां आमकां अशें दिसता की जे PWD डिपार्टमेंट आनी वॉटर डिपार्टमेंट हांच्या मदीं कांयच कोऑर्डिनेशन ना। अशें सगळेच कडेन चल्लां गोंयांत अशें आमकां दिसता। सगळेच कडेन आमकां पळोवपाक मेळटा की रस्तो बरो जालो की थोड्याच दिसांनी हेजे वॉटर डिपार्टमेंटाचे मनीस येतात आनी रस्तो खणटात आनी पायपां घालतात आनी कितें दुसरें काम करतात, आनी समोर जी माती आसा ती हेजेर रस्त्याचेर पडटा आनी एक्सिडेंटूय हांगा जावपाक शकता। स्टेट हायवे आसल्या कारणान बरो रस्तो आसल्या कारणान लोकांची स्पीडूय हांगा आसता आनी जी माती रस्त्यार येता ती बी क्लीन करिनात हांगासर। सगळे कडेन माती रस्त्याचेर पडलेली आसा, लोकांच्या दोळ्यांत धूळ वता, पूण जे कामां आसा पळय ती कोऑर्डिनेशन करून सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या भितर जावपाक जाय अशें आमकां दिसना। जे बरो काम करता आनी थोड्याच दिसांनी वॉटर डिपार्टमेंटाचे लोक येतात, खणटात, रस्ती सगळ्यार माती रस्त्यार उडयतात आनी रस्तो जो बरो आसता तेकाय बी माड घालतात आनी मागीर पावसाचे दीस आयले की जो रस्तो मातसो हें जाल्लो आसता तो खूपच मोठ्या प्रमाणान तेजेर इफेक्ट जाता आनी आमकां सगळेच कडेन खड्डे दिसतात। ह्या हितून आमकां अशें दिसता की वॉटर डिपार्टमेंटान पयलीं तेजें प्रोविजन करपाक जाय रस्तो जावच्या पयलीं। जे वायड रस्ते जाता त्या खातीर ते पोंसून अंडरग्रावंड कितें तरी उपाय करून ताचेर उपाय करपाक जाय, पयलींच पायपां घालून। अशें न्ही की रस्तो जाल्या उपरांत खणूपाक येवन
सगळे रस्त्याक पाड घालप, लोकांक अनकन्विनियन्स म्हणजे लोकांची जी सोय आहा ती गैरसोय करून सोडप आनी हांगा जे आमी उबे आसा थंयसर रस्तो व्हडलो जाला थंयसर डिवायडर जावपाक जाय अशी मागणी खूब जाणांची. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. फाटल्या वर्सा फेब्रुवारीत जाल्ले गोंयचे वेंचणुकेत खंय सोऱ्याचो घोटाळो करून आपात तो पयसो वेंचणुकेत खातीर वापरिल्लो. एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटान आरोप केला. आम आदमी पक्षाचेर ताका लागून टिका जावपाक लागल्या. गोंयच्या आपवाल्यांनी ह्या प्रश्नाचेर स्पश्टीकरण दिलां. पळयात. गोंयांतल्या वेंचणुकेच्या प्रचारांत आपान केल्ल्या कथीत दिल्ली सोऱ्या घोटाळ्यांतल्या पयशांचो वापर केल्ल्याचेर ईडीन केल्ल्या आरोपाचेर बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगशान शेनवारा प्रतिक्रिया दिली. म्हादय वळोवप, डबल ट्रॅकिंग आनी न्हंय प्रदूशण ह्या सारक्या उग्र प्रश्नांचेर भाजपा एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटाक वापरून घेता असो आरोप वेंझीन केला. वेंझीन फुडें ईडीक आरोपपत्र दाखल करून पक्षाचेर कारवाय सुरू करपाचें धाडस केलें अशें सांगलें. हाका लागून खंयचीय बेकायदेशीर गजाल जाली जाल्यार ती भायर सरतली. आयकात. How much amount are they saying? ED? 70 lakhs. So I think एक आसपाची गजाल. Why 70 lakhs? 70 crore म्हणपा जाले, 700 crore म्हणपा जाले, 70 lakhs ED is claiming. So I think everybody can understand जो तमाशा बीजेपीन काल सावन कॉमेस केला की 70 lakhs लागून. This is all a tamasha to divert mother issue, divert the reversal issue, divert Western Pass issue, divert our issues of the fishermen, divert the issues of the railway track. And overall the central is doing it to divert the Adani issue. तुमको जोरी तरी इतली तुमको एविडेंस आहा कि 70 lakh, 70 lakhs has been used over here, then file a charge sheet and take action. Government 2 engine, 3 engine, सगळी engine तुमगे मरे. तू कोण हाडला? तू कितें सोजमता? तू हे ट्विटर केलें. सदानंद तनावडे जो बीजेपीचो प्रेसिडेंट आहा ताणें ट्वीट केला म्हजें नांव घेवन आनी क्रुजा नांव घेवन. ताका आमच्या प्रेसिडेंटान ताका चॅलेंज केलें, यू कम फॉर ओपन डिबेट. चॅलेंज केलें म्हणटकीर तेन्ना तो दुसरो येता स्पोक्स पर्सन आहा तो आय थिंक बाब उर्फान आमगेलो आनी एकल्या दोग जाण स्पोक्स पर्सन ताणें मुखार घायलें तांकां. आतां तुका जरी तरी दम आहा, come face to face. We will discuss on ED. We will discuss on all these topics. एकल्या दोग जाण स्पोक्सपर्सन ताणें मुखार घायलें तांकां. आतां तुका जरी तरी दम आहा, come face to face. We will discuss on ED. We will discuss on all these topics. तूं ट्वीट करता म्हज्या नांवान तुज्या नांवान आनी मागीर अमितान तूं डिबेटी आपयली म्हणटकीर तूं काडटा तांकां दोगांयकूय स्पोक्सपर्सना मुखार घालता. Don't do like this. Let's talk face to face. We'll talk about ED. We will talk about your corruption. We will talk about how you are going to prove and what you are going to prove. दिसता पेपराची जुमला गायल म्हूण आमी दिवपा नाय. आनी तुम जुमला गायल म्हूण आम रिव्हर सालाचो इश्यू सोडपा नाय, आम म्हादयाचो इश्यू सोडपा नाय, आम वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू सोडपा नाय, आम ओल्ड गोवा बंगलो आहा तेजो इश्यू सोडपा नाय, आनी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग जो पुला लागून तूं मारताय तेजो इश्यू सोडपा नाय. वी आर नॉट गोइंग टू बाव डावन टू ऑल दीस टॅक्टिक्स. घाल भितर आमकां कितें जाता तें करा. वी आर नॉट गोइंग टू. एज लॉंग वी नो आवर इंटेंशन इज क्लियर. आमी तुमचे भाशेन कांय जुमला केलो ना जाल्यार तुमगे हे ट्विटराचे आमी भिवपा नाय आनी तुमगे हे करपाचें. सो वी आर ऑल रेडी. वी नो वॉट वी हॅव डन एंड वॉट वी हॅव नॉट डन एंड एवरीथिंग इज डिक्लेअर्ड. सो एवरीबडीज बुक्स आर व्हेरी क्लीन. नो हिडन स्केलेटन जाय ते तुमको आय आनी तुमगे स्केलेटन काडपाक उगोत लागपा ना. लोकांनी मायंड चेंज करपाचें आनी आमगे गव्हर्मेंट हाडपाचो आनी आमगे गव्हर्मेंट हाडले म्हणटकीर तुमगे जितले स्केलेटन कितको तुमगे भितर घालता ते चोय आमी. 2022 वर्सा जावपी गोंय विधानसभा वेंचणुके खातीर आपान दिल्ली अबकारी धोरणांतल्यान मेळिल्ल्या पयशांचो वापर केल्ल्याचो आरोप एन्फोर्समेंट संचालनालयान केल्लो. पंजाब आनी गोंयांतल्या वेंचणुकांक निधी दिवपाची पक्षाची गरज आसा. हो निधी बेगोबेग दिवपाक जाय असोय दावो एजन्सीन केला. जाल्यार पक्षाचो मुखेली अरविंद केजरीवाल सांगता ही फकत कथीत गजाल खंय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुरगांव वास्कोचे गोधन आतां मयेच्या गोशाळेंत पावपाचें आसा. मुरगांवच्या नगराध्यक्षान गोवा 365 तशें सांगलें. सिकेरी मयेच्या गोशाळे कडेन तसो MOU सायनय केला खंय. फुडल्या सप्तकांतल्यान वास्कोची गोरवां या मया म्हणत मयेचे वाटेक लागतली म्हणपाक हरकत ना. गोंयांत भौशीक सुवातांनी गोरवांचें इतलें अतिक्रमण जालां की गोवा गोरवां अशेय लोक म्हणटना आयकपाक मेळटा.
मुरगांव तालुक्यांतल्या रस्त्यांचेर सध्या गोरवांचें राज्य पळोवपाक मेळटा. खास करून कोयराची बल्लां पळोवन गोरवां रस्ते आडायतात. कांय कडेन तर मनीस कमी गोरवां चड अशे देखावे पळोवपाक मेळटात. नगराध्यक्षान आदली घोशणा परत नव्यान केली. आयकात. आम्ही आता एक गोमंतक गोशाला म्हणून बिचोली तेकडे आम्ही एमयू सायन केला आणि ते आम्ही ते एमयू सायन केला आणि ज्यो गोरवां जी रस्त्यार आहाय न्ही तांकां ते येवन वतले ते गोमंतक गोशाला येवन वतले आनी तांकां हालीं लेबर दिवपाचें आनी ते गायो त्यो गोरवां भोंवताय तांकां आमी गाडयेन घालपाक हालीं तांकां लेबर दिल्यार पुरो ते व्हरून आपले हितून गोशालान वचून दवरून तांकां पोसतले. पण जायती वर्सां जाल्यार आमी आयकता केन्ना अशी स्टार्ट जातली ना हे आतां नेक्स्ट वीक पासून आमी स्टार्ट करतले कित्याक ऑलरेडी आतां एमयू सायन केलो आमी तो हिंग धाडलेलो एका एनिमल हजबंड्री तो ऑलरेडी सायन जावन येयलो आमकां आतां आमी ते इम्प्लिमेंट करून आतां चालू करतले. गोरवां मुरगांव वास्कोच्या लोकांक कशी पिडटात ते आयकात थळाव्याच्या तोंडांतल्यान. म्हाका दिसता आमचे ऑन रेकॉर्ड म्हणजे लॉकडावन टील नाव मेरेन हांवें जवळ जवळ एक 65 म्हणजे 65 गायो म्हणजे बैल गाय तांची पाडकां आमी रेस्क्यू केल्या आणि तांकां वेवस्थीतपणे बऱ्या जाग्याचेर म्हणजे गोशाळांनी व्हरून आमी ताची वेवस्था करून तांकां पावयल्ले आहा. कित्याक जाता की अनेक लोक गायेंचेर एक्सिडंट जाता कोण कॅज्युअलिटी करता कोण मारता बरें दिसना सो ताका लागून खंय तरी आमी स्टेप्स घेतले फाटल्या दिसांनी गायो रस्त्यार बसता म्हणून आमी रिफ्लेक्टर बेल्ट घातले तेच्या खातीर काही बजरंग दलाचे सदस्य तशेंच नारायण बांदेकर ह्या गोष्टीकूय सपोर्ट करता. वास्कोचो आमदार श्री दाजी साळकर हेचे बरें सहकार्य आसा. तशें अनेक गोप्रेमी जे आसात ते ह्या सगळे मिळून बऱ्या पद्दतीन काम करपाक आनी एक मिशन घेतला की सगळ्यांनी मिळून की हे पूर्ण शहर हे स्ट्रे कॅटल फ्री करचे म्हणजे भटकी गोरवां रस्त्याचेर आसची न्ही ती वेवस्थीतपणे गोट्यांत किंवा गोशाळेन आसची म्हणून असो आमी एक संकल्प घेतलेलो आसा. कितें अशे केसीस मेळटा गोरवां जेन्ना तुमी रस्त्याचेर रेस्क्यू करता वायट दिसता की अनेक गोरवां जी आसता ती कचरो आसता थंय खावपाक म्हणून वता कित्याक तांकां बरें जेवण मेळना म्हणून थंय वता आनी तो मागीर कचरो सगळे कडेन स्प्रेड जाता आनी हितून कितें जाता जे रस्त्यार कचरो आसता डस्टबीन ताका मागीर गाडी येवन खंय तरी गायो जेन्ना आसता थंय गाडयो ज्या ते गायक मारता आणि तातूंत इंजरी जाता परत कॅज्युअलिटी जाता म्हणून ते सगळ्यांक मागीर धांवपळ करची पडटा सो खंय तरी हें जावपाक जायना. सो एक कलेक्टीव डिसिजन ही सगळ्यांनी म्हणजे जाणा एकल्याची ह्या तालुक्यात रावपी जाणा एकल्यान जबाबदारी घेवन ह्यो सगळ्या गायांचे वेवस्थीतपणे आपापल्या पद्दतीन जशें जशें जाता तशे तशे पद्दतीन ही सगळी वेवस्था तांकां गोशाळेन व्हरपाची करपाची. आमी वास्कोन पळयता मांगूर भाग जावं बायणा भाग सडा भागांत सगळे कडेन गोरवां खूब जाल्या रस्त्यार आणि पहिली गोष्ट म्हणजे जे गोरवांचे मालीक आसा गायी आसा तेंच्यांनी पयली देख घेवंक जाय आणि दुसरें म्हणजे जर अशे लावारीस गोरवां सोडल्या जाल्यार आमच्या नगरपालिकेन हेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. त्या गोरवांक खंय तरी तांकां धरून खंय तरी गौशाळेन व्हरून तरी दिवंक जाय नाल्यार खंय तरी कॅटल एक कंपाउंड घालून थंय दवरूंक जाय कारण की गोरवां कितें करता डस्टबीन आसा तें उडयतात रस्त्यार मदीं बसता रातच्या वेळार ते दिश्टी पडना म्हणून म्युन्सिपाल्टी कडेन आमी मागणी करता की म्युन्सिपाल्टी बरें काम करतात पूण तेंच्यांनी कितें तरी मातशें ह्या गोश्टीचेर विचार करपाची गरज आसा. फाटल्या दिसांनी गोरवां इंजर्ड जाली आमी सुद्दां मांगरांनी इंजर्ड जाली ते गोरवां व्हरून रिवणां थंय गौशालेन आमी धाडलेले पूण एक दोन आमी करूं शकता पूण म्युन्सिपाल्टीन खंय तरी एक स्ट्रिक्ट मातशें एक्शन घेवची. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. फुडल्या कांय दिसांत गरमी कमी जावपाची शक्यताय तशी कमीच आसा. आयतारा आनी सोमारा तापमान 40 डिग्रीक तेंकतलें. गरमेच्या स्लारापासून स्वताक वाचयतले जाल्यार दनपारच्या वेळार भायर सरपाचें टाळात आनी हायड्रेटेड रावात. हवामान विभागान सल्लो दिला. पळयात. जाल्यार आयतारा फांतोडेर दव पळोवपाक मेळटलो. उपरांत हवामान गरम उरतलें. चडावत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जातलें. दनपारच्या वेळार वारो घोळपाचो आसलो तरी गरमेंतल्यान सुशेग मेळचो ना. उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 8 तारखेमेरेन सुके हवामान. 5 तारखेमेरेन कांय वाठारांनी धुके. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्या खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.